जेजूक पळोवंक हेरोद राय खुद्द आशेतालो. मुगाच्या भावां भयणीनो, कित्याक तो आशेलो त्या विशयान नियाळ मागीर करया. पयलें जेजूक पळोवची आशा. सोळाव्या शतमानाच्या सुरवेर आविलाची सांत तेरेज सदान 7 वर्सांची प्रायेची आसतना कितें सांतांच्यो ती जिणयेची खबर सांतांची जिणी वाचून आयकोन मार्तिरांची प्रत्येक जावन आयकोन ही एक आशा तिचे थंय नवी जाली. हांवें जेजूक पळयचय, हांवें देवाक पळयचय. पूण कशें खंय वेचें? थंय आफ्रिकांत मुस्लीम क्रिस्तांवांक जिवेशी मारतात खंय. देखून हांव आपणाच्या भावा कडेन सांगता, हांव आनी तूं दोगी जाण थंय या, आमकां जिवेशी मारतली आनी मागीर आमी देवाक जेजूक पळयतले. आमकां भुरग्यांची चिन्नां तशीं दिसतात, भुरग्यांची आशा. वय मोगाच्या भावां भयणीनो, असली साबार आशा सांता भक्ताच्या जिणयेंत आनी मागीर पळयत पुस्तकांत ती आमकां पळोवंक मेळटा. जाकेऊस ओठव्याक आसतासो तो येसुंकागार, ताका हीच आशा, जेजूक हांवें पळयचय. तो सगळ्यांचो मोग करता खंय, दुबळ्यांचो, धाकट्यांचो, सुंकागारांचो, पातक्यांचो, सगळ्यांचो मोग करता खंय, ताका हांवें पळयचय. आनी जाकेऊस मोठव्याक आसताचो जाल्ल्यान ताका पळोवंक जावना देखून रुमडेच्या रुखाक सोडलो आनी थंय बसून जेजू खंय येता, कोण जेजू, कसो आसा अशें पळोवंक आशेलो. आनी त्याने पाश्चात जातना जेजून ताका पयलें पळयलें. जाकेऊस सकलो देव, आज तुज्या घरा हांव येता. जाकेऊस जेजूक पळोवंक आशेतालो. जेजून ताका पळयलो आनी म्हळें, हांव तुज्या सांगाता रावतां, तुज्या घरा येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, पळयत पुस्तकांत आनी एक गडीत आसा आनी तें जावन आसा जोवान सांगचें 12व्या अध्यायांत. आनी तें जावन आसा अशें, थोडे ग्रीक लोक फिलिपा कडच्यान आयलो आनी म्हणालो, आमकां जेजूक पळयचय, जेजूक पळयचय. कित्याक आमी ताचे विशयान जायतें आयकलां आनीक ताचे सीस जावंक आमकां आशा आसा. ताचे सीस जावंक, ताचो फाटलाव करूंक आमकां आशा आसा, ताच्या सांगाता रावोंक आमकां आशा आसा. देखून त्या जेजूक आमकां पळयचय. मोगाच्या भावा भयणीनो, अशें जायते गडीत एका फाटल्यान एक आमकां पळोवंक मेळटात. जेजूक हांवें पळयचय. आतां आमी शुभ वार्तेक फाटीं येता. हेरोद रायान जेजूक हांवें पळयचय म्हणून आशेलो. कितें ताच्या मोतींत आशिल्लें? ताच्या मोतींत आशिल्लें सबार घुसपड गोंदळ, फितीसपणां. हें सकट आमकां कळटा वांजेल वाचतानाच. कित्याक म्हळ्यार एक नैतीक बरो मनीस सांजवो बाप्तिस्त ताका सांगो लागलो, अळे तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें सांगात दवरून जियोवचें सारकें न्हय. ताणें कितें केलें मागीर? पितेसपणां वयर पितेसपणां गेलीं. त्या हेरोदियासाची धूव नासलें देखून आनी ताणें मागलें सांजवां बाप्तिस्ताचें सीस म्हाका दी म्हणून ताणें सांजवां बाप्तिस्ता जिवेशी मारूंक सोडलें. आनी मागीर आतां अंतस्कर्ण हांगासर हें जाता, कोशार्द खांथयता. आनी परतून परतून तो म्हणटा, हांवें बऱ्या मनशाक जिवेशी मारला,
बऱ्या मनशाक हांवें जिवेशी मारला, म्हजी सूख दाखोवन दिल्ल्याक हांवें जिवेशी मारला, हें हांगा खांदयता भितरल्या भितर. आनी देखून लोक म्हणटा बहुशा सांजवां बाप्तिस्तास आतां आयला, ताची शिकोवन आमी आयकता. आनी ह्या वेळाचेर ताका कितेंय भोगता, कितेंय जाता. लोक अशें म्हणटा, तशें म्हणटा, तशें म्हणटा. आतां हांवेंच ताका पळयत जाय, कोण तो? पूण पाड चिन्नां, पाड आलोचन्यो ताच्या बापायनी तशेंच केल्लें. जेजू जल्मल्ल्या वेळाचेर अशेंच ताणें आशा दाखयल्ली. तुमी त्या मेचाई कडेन ना जाल्यार त्या घरायां कडेन म्हळें, तुमी वचोन ताका नमस्कार करा आनी म्हाका येवन सांगा, हांवूय वचोन ताका नमस्कार करतां. खंयलीं चिन्नां, वायट चिन्नां ताच्या मोतीन आसलीं. नमस्कार करूंक गेलो गे तो. ताच्या बदलाक आशिल्ल्या बाळकांक पुरा जिवेशी मारलें. आनी एक राय हांगासर येवचो तें साथ दिना, हांव एकलोच राय, देखून सगळ्यांक जिवेशी मारलें. न्हीद जावन जेजू पळोवंक आशिल्लो गे तो. तोंडांत एक, काळजांत आनी एक. मुगाच्या भाव भयणीनो, असोच वय ताचो पूत हेरोद आतांचो राय तेंच सांगता की जेजूक हांवें पळय जाय. पूण कसलीं चिन्नां समजनात आमकां. एका कुशीन जिवेशीमान जाला एकल्याक सांजवां बाप्तिस्ताक. आनी आतां ही जेजूची कीर्त, जेजूची शिकवण लोकां मदें येताना ताचे सीस सगळ्यांनी एक बरी खबर दिता आसतना सगळो असो घुस्पडला. आनी ह्या पितेसपणाक लागून तो म्हणटा हांवें ताका पळय जाय, तो सांजवां बाप्तिस्त जावंक पुरो, अशें म्हूण तो म्हणटा. म्हाकाच्या भावां भयणीनो, असली पितेसपणां आमचे मदें आसतीत. देवाक न्हीद जावन पळोवची आशा अविलाच्या सांतेरेजा आसल्या बरी आमकां ना जायत, चाकेवजाक आसल्या बरी ना जायत. या त्या ग्रीक सिसांक जेजू दर्शन आयिल्ल्या तसली आशा आमकां ना जायत, या आसा जायत. पूण ती आसूंक जाय. जेजू आमी कित्याक सोदता, कित्याक पळयता, कितें जाय. आनी ह्या किर्तनगार सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें म्हणटा, देवाच्या घरा यात आनी म्हणटा आसतना म्हाका संतोश भोगलो. थंयसर म्हाका देव पळोवंक मेळटा, जेजू पळोवंक मेळटा, ताका नमस्कार करयेत, अर्गां दिवयेत, आनीक हांवें थंय सांगता संतोश पावयेत. देखून हांव देवाच्या घरा ताका पळोवंक वेतां. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या चिन्नांनी तुमी आयल्यात हांगा. हांव ताका पळोवंक वेतां, ताका पळोवंक, ताचो सांगात करूंक, ताच्या सांगात आयिल्लो रावूंक, ताच्या आशिर्वादां जोडूंक वा साखरीवीस भेटोवंक आमी आयल्या. म्हज्या भावा भयणीनो, आतां मुंदोरसितां आविलाच्या सांतेरेजान तिच्या जिवितांत कशें घडलें गे म्हूण. ती भायर सरोन गेली, ती आनी तिचो भाव. पूण तितल्यार बापल्या वाटेरच मेळ्ळो. खंय येतात घेवन भुरग्यां कडेन विचारलें, आमी ते आफ्रिकाच्या कुशीक तेणे वेता. कित्याक? न्हय, थंयसर आमकां जेजू पळोवंक मेळटा. आतां जेजू पळयनाका, तुमी घरा वचा म्हणून मारून घरा धांवडायलीं. दोगांय जाणां घरा आयलीं. पूण आविलाच्या सांतेराची आशा मात्र उणी जावंक ना. त्या जेजूक पळय जायस. देखून कितें केलें तेणें? ती आशा एके पटी वयर सकयल येताली तिच्या जिवितांत. एके पटी इल्लेशे संवसाराची वंदोवण्यो, एके पटी इल्लीशी संवसाराची इश्टागात, आनी अशें ती आशा वयर सकयल जावनूच आसली. मागीर सकाळच तिणें निश्चय केलो, हांव एक कॉन्वेंटा येतां, खंय येता वचून थंय जियेता म्हणून. थंय जाल्यार बरें जिवीत, तितलें सुटसुटीत मागण्याचें जिवीत ती जियोवना तीच म्हणटा. मागीर थोड्या तेंपान तिका ही उर्बा पुर्तुनी नवी जाली. आनी एक दीस अशेंच मागणें करनासतना एका तराचो देवाचो अनुभव जालो. त्या दळांत हांव ती म्हणटा, देव म्हाका मेळ्ळो, देवाक हांवें पळयला. ताच्या उपरांत जिणी सगळी नवीच. हाच्या उपरांत खंयसर जेजू तिका पळोवंक मेळ्ळो, गूंड मागणें. अंतस्करणां त्या देवाक वळखून ताचे थंय मागणें करूंक शिकली. जेजू इश्ट जालो.
मोगासो जालो, छळावळ सोडली तांच्या भितर, जेजू भितर आनी तिच्या भितर. असलें जिवीत संपूर्ण बदललेलें जिवीत जालें. आमच्या मागणें अशें करून जावंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. निमाणें आमकां जेजूचो मोग, जेजूची इश्टागत, जेजूचे छळावळ थंय वाड जाय. कित्याक आमी जेजूक असो थंय पळयता, ताका मेळटा आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत. या आनी एक दुसरी चिन्नां उपकारा पडटीत हांवें तुमकां सुरवेर सांगलें किर्तनकारान, देवाच्या घरा या. देवाचें घर मागीर ती निमाणें म्हणटा, म्हजें काळीज असो देवाचें घर. थंय सर्वेचें, थंय सर मागणें करचें. हांगा येवनी बायलें, ह्या बायल्या घरांतय येवन मागणें करचें, ह्या जेजूक मेळचें. पूण मागणें करतना भितरल्या भितर वचोन मागणें करचें, त्या जेजू कडेन उलोवचें, ताका मेळचें, ताचो सांगात दवरचो, संतोश पावचें. हें तिचें जिवीत जालें. तर आज हे रोदराया बरी आमी जेजूक पळोवंक वचना, आशें ना वायट चिन्नांनी, पूण आमी बऱ्या चिन्नांनी ताचो सांगत सोदून, ताची इश्टागत सोदून, ताका नमस्कार करूंक, ताच्या सांगाता जियोंक, ताचो मोग करूंक, हें सोदून आमी येता जेजूक पळोवंक. आनी हांगासर आज आयल्या जाल्यार त्या सिराद्या पासून आयल्या तर असलें जिवीत जेजूक पळोवचें आनी उपरांत ताचो सांगत बघून, ताची इश्टागत बघून संतोश पावचें. तें भाग आमकां सगळ्यांक सोबी फावो करूं. आमेन.